कालवारी वाट दरमिया आता मुझी हो राजा जागे pergi labai रूप देखतात तुका तरी मोती दुबाव दोस्ता मेळात बाग मागा पाता मुझी अडकळ हाडतात तरी देव तू सदैव काकूट माता जडते मुझ्या राता ओ गोश माता सोन्या आता मुझी हो राजा Sejak bisa meren pautolo Muja moga chang abdeus nuntono Ketna dewat au usun mertolo Tehau nena Terietis open liku de lolo Dewa magalir milo maka aku tolo bariaklah kasa di sablo bayaran awet korisai dewaka awet tanah dari leson awet lesasai tajak jena bostana Liku de lolo, dewan magalir milo Yetis, maka aku tolo Yesumnya di maka ada tuzo Apoy tologi hangkam kertana Wapi den podon ketlat astana Dev apoy
mitologi kata ciutana dehaunena Teriekis pependek udek tolong Dewan maka lililo Yekis maka apai tolong Baiknya kau saat disaklong Bayaran apai kerisai Dewaka apai tanah Dari desa apai desa Taca jenar bestana Yekis pependek udek tolong Dewan makan lililo Yekis maka apai tolong Yesumnya di maka anak tusuk Ketika kami berjalan Moga bawa kades mata Kakut kermut somyap datang Kakut ketung taji Kakul bisa moga deria Kakul pakai gigi darah Dayeng Kakul bisa moga deria Kakul pakai gigi darah Moksi agak kaca Beranauan Mitra di kurang cigeti Besarai kehibur sosli Nistur kalwariwan derli Jivitaka surja Kakul tica moga deria Kakul pakai gigi darah Dayeng moksi agak kaca Amin
lo muzo kelto antelo sergima yeso talo ai kata kalis pati ni toltekerku ima beri rodon haumata kate poli
kejahatan धूल माटी Zai Tuhan ketuatan tu jahatan upundita tuji kushisa tuji kushi hujan tujahin garis pagi nirai tekertu imamari rudun aumata kalte poli tuji kushisa tuji kushi Rajmartu sarai ayaveri spiritan bayon Zawjak amin tuji saksagya lokamode tuji kushisa tuji kushi apai pawan tuji saji disasnik vishin atmyakacha bukjatu kasasnan geran tuja Page number 375 375 तुझे सजी देवा तुझे सजी कुर्सा मुली माता मोर तू लागी Gayan muji tuka tujhe saji dewa tujhe saji dewa tujhe saji
Page number 372, H10, S10. Mencari sahabaran potolo Moja moga jan adis montolo Yagna deva kawo sunai tolo Ihau nina Teri iblis tokan bikude tolo Jimnar bostana Igdis tokan bikude tolo Devan makanir milo Igdis dev maka apai tolo Yesumya deva ka adar tuzo Dewa pentologi hongkam tertana Wapilin podon kertlaras tanah Dewa pentologi kata jeltana Ihau nina Teri igdis tokan bikude tolo Jimnar bostana Igdis tokan bikude tolo Devan makanir milo Igdis dev maka apai tolo Yesumya di maka adar tuzo Apai tanah astologi hangkayai Kerik gisumi maka terseswikai Nakar melnazai kirit maka sergai Ihau nina Teri igdis tokan bikude tolo Jimnar bostana Igdis tokan bikude tolo
Page number 382, S26. Sısnattam ciem chaniza deva kakultin berlila servis hora munshan sumokar charas nara vaibhav samsada tukaraya Sısnattam ciem chaniza deva kakultin berlila servis hora munshan sumokar charas nara vaibhav samsada tukaraya Sakartam sansparyan makaraktar moja sarmedani agar satar aganit tenyani makapatai moga jivin gintu vishudita Sısnattam ciem chaniza deva kakultin berlila servis hora munshan sumokar charas nara vaibhav samsada tukaraya Ratiche makatu rakun murtan midun avasthana satan gitan Shanti sushilotu angrum titan Saukazai dirmata novyan rastan Sısnattam ciem chaniza deva kakultin berlila servis hora munshan sumokar charas nara vaibhav samsada tukaraya Sısnattam ciem chaniza deva kakultin berlila servis hora munshan sumokar charas nara vaibhav samsada tukaraya Page number 373, S12.
एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मुगाळ भावा भयणीनो, देवादीन याजक नॉर्बर्ट डिसोजा आमकां मोगासो सबार वर्सां तावन हर एकल्या थंय एका तराचें प्रेरण याजकपणाचें प्रेरण गेल्लो, सबारांक याजक जावंक प्रेरण दिल्लो आनी फिरगजेंत जायतें बरेंपण केल्लो. आज सोम्याच्या त्या घरा ताच्या जेवणाक भायर सरला. ह्या याजका देवान आमकां दिल्ल्याक आमी अर्गां आनी ताच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा. संवसारांत याजकपणाचें मनीयारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सरकार महिमेवंत करून त्याच मणियारपणाचें इनाम दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे नित्य सदरे उजीर जडतेक रावंक आसतलें. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा, अशें म्हणटा सरेस्पोर, हांव जिवन देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखाणटलो. तर आमी हर एकल्याक देवाक आपआपले लेख दिवचे पडटले. देवाचें उतार हें. Servesper muzo goli, kais maka unena. Servesper muzo goli, kais maka unena. Servesper muzo goli, kais maka unena. पासवो सोरो मेळटा ते तो म्हाका विशेव दिता. विशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servesper muzo goli, kais maka आपल्या नावासरी
तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. Serves por mozo cais maca unena. Serves por mozo cais maca unena. Page number 377, S18. Servis pora jai jai jai. Servis pora jai. Servis pora jai jai jai. Servis pora jai. Baba segani pritu meja dunia. तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाचे गुण दारां तुवें उगडल्याय. सर्वेस पोराजय. सर्वेस पोराजय जय जय. सर्वेस पोराजय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळचे न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलेली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसत्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. थॉमस तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ गवळी बापानो, याजक बापानो, धर्म भयणीनो, बाप नॉर्बड स्वभाव फादर क्लिप्पी, भयण कुटुंबादारानो आनी हाजरांतल्या सर्व भाव भयणीनो. थोड्या तेंपा आदीं बंबय टावन गांवाक हांव फाटीं येता आसतना पळयन करून एक मानेस्त म्हजे लागीं येवन बसलो. म्हाका पळोवन तो म्हणालो, तुमी फादर नेंगी, हांव तुमकां मांगळुरांत पळयलां. उपरांत ताणें ताची वळख सांगली आनी म्हणालो, फादर हांव ऑस्ट्रेलियांत आसां, थोड्या कामा खातीर गांवाक मांगळुरा वेतां. हांगा मांगळुरांत म्हजें बिजनस आशिल्लें, म्हजें व्हडलें घर आशिल्लें, प्रॉपर्टी आशिल्ली. आमी सगळें सांडून ऑस्ट्रेलियाक पावलां. थंय म्हाका बरें जाता, कितेंच उणें ना.
थंयसर हांव बिंदास आसा थंयसर म्हज्या कुटुंबाची आसात आनी म्हाका मस्त संतोश जाता आय हॅव एवरीथींग ओवर दे अशें म्हणून तो म्हणटालो. बाप नॉर्बर्ट अवचित मरण पावलो म्हण ताच्या मोगाच्यान दूख भोगता तें खरें. सगळें सांडून तो देवा सरशी गेला आनी आज तो देवाच्या राजांत आसा. थंयसर तो संतोशान आसा. हाच्या आदीं मरण पावल्ले ताचे इश्ट याजक पिरगस घरां वळखीचीं थंयसर आसात आनी थंयसर ताका कितेंच उणें ना. ही आमची पातयणी आनी आमचो बरवसो आमकां बुजवण दिता. इंग्लंडाचो कार्डिनल हेनरी न्यूमनाची उतरां लायफ इज शॉर्ट डेथ इज सर्टन आनी इटर्निटी इज लाँग. जिणी मोटव्या अवधेची पूण मरण खंडीत आसा आनी सासणीक जिणी निरंतर. जल्म आनी मरणा मदें 4 दीस ह्या संवसारांत आमी करशिता. हें जिवीत मरणान सोंपता देखून आमी दूख पावता. जिवीत हांगासर आराम जाल्लें तें मरणांत आखेर जायना बागार सर्गार मुंद आसून वेता. ह्या विशयांत आमच्या पापसाहेब फ्रांसिसान मरणाच्या मिस्टरा विशयांत दी मिस्ट्री ऑफ डेथ 3 संगती आमच्या मुखार ताणें दवरल्यात. पयलें तो म्हणटा वी नीड टू डाय एट होम. आमच्या घरांत आमी मरो जाय. आमचें घर म्हळ्यार आमची पवित्र सभा. पवित्र स्नाना मुखांत्र ह्या घराचे सांदे आमी जाता. सक्रामेंता मुखांत्र आमचो संबंद देवा थंय घट जाता. कुमसारा मुखांत्र आमची पातकां बोगसतात. एवकारिस्ता मुखांत्र जेजू थंय जेजू आमचे ते रावता. पवित्र सभेंत आमी एक सुरेनी बागार एकामेकाक आमी भाव भयणी आनी ह्याच उद्देशान बाप नॉर्बर्टाच्या मरणाक आमी सर्व हजार जाल्या. पाप साहेब मुंद आसून म्हणटा कश्टां वेळार पिडेशेडे वेळार देवाक दुरसो नासतना दुबाव नासतना ताचेर पातयेणी दवरून जियेता तर आमच्या घरांत आमी जियेता आनी मरता. जो आमच्या वांजेलांत लाजरस मरण पावल्ल्या वेळार जेजू मारताक म्हणटा हांव सुपून जिवंतपणान जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मर जाल्यार जियेतलो. बाप नॉर्बर्ट आपल्या घरांत जियेल्लो. ताची जिणी पवित्र सभे खातीर ताणें करशिल्ली. सोम्याचेर अखंड भावार ताका आशिल्लो. तो मरण पावला तरी तो खंडीत जियेता. सांत पावलो तिमोथी बरोवन सांगता म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजें दांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नित्यवंताचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा. ही उतरां बाप नॉर्बर्टा थंय खरीं जाल्यांत. दुसरें द ग्रेस टू डाय विथ होप. मरण बरवशान स्विकार करूंक करपा जाय म्हणटा पाप साहेब. मरण म्हणटना आमकां हर एकल्याक बें दिसता. कित्याक मरणा उपरांत कितें आसा म्हणलें आमी नेणाव कोणेंच आमकां सांगूंक ना. पूण आमचो भावार्थ आमकां सांगता की आमी सोम्या संगी आसतल्या. हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांत पावल रोमाघरा बरो म्हणटा आमी जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचेच. जो आमच्या वांजेलांतलीं आतां आयकलीं उतरां जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. तुमकां म्हजें सगळें आपोवन व्हरतलो. एक मात्र सत जिवीत दिवचें देवान आनी देवान मात्र तें पाटी विसारयेत. जिवीत देणें जावन दिलेल्या देवान तें पाटी विसारून जोगी खंडीत विसारयेत. बाप नॉर्बर्ट प्रामाणीक आनी सत्यवंत याजक जावन आसलो. प्रामाणीक आनी सत्यवंत मनशांक मरण एक इनाम जावन देव दिता. असलें इनाम बाप नॉर्बर्टाक देवान फावो केलां. तिसरें पापसाहेब म्हणटा when we die we have to leave behind our legacy. आमी मरतना आमचें दायज आमी सोडून वचूं जाय. आमी संवसाराक येतना खाली हातांनी आयिल्ल्या
आनी पाटी वेताना कितेंय सुवरिना तरी आमच्या मागण्या जिवितांत जोडलेली कृपा आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र आशिर्वाद जोडलेले आमी घेवन वेता. देखून कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा म्हणटा, तूं मरण पावन देवा मुखार गेल्ल्या वेळार देव तुज्या लागीं कितें विचारतलो? तूं कितलें शिकल्याय, कितें तुवें आपणायलाय आनी खंयच्यान तुवें नांव जोडलाय तें विचारतलो की ना? तो विचारतलो, हांव भुकेल्लो तुवें खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुवें पियोवंक दिलें, हांव उक्तो आनी परको आशिल्लो तुवें न्हेसोवंक आनी आसरो दिलोय, पिडेस्त आनी बंदेंत आशिल्लो तुवें म्हजी भेट केल्याय. सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. बाप नॉर्बर्ट मागणेसो व्यक्ती गूण बावडटासो ह्या जाग जावन हातीन धरलीं कामां ताणें पंथाक पावयल्यांत. हेरांची घर समजोवन गुप्तीन ताणें आदार दिला. मरियेचो बोक्स जावन तेरसाच्या मागण्या मुखांत्र देवाची आशिर्वादां ताणें मागोवन घेतल्यांत आनी अशें सर्गींची दिरवीं ताणें पुंजायल्यांत. हे कन्नड कवीन बरयलेलें उतरां ताच्या जिवितांत खरीं जाल्यांत. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಖಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೋಕ, ಕೇವಲ ಶೋಕ. बाप नॉर्बर्ट आपल्या घरा गेला आनी सुखाच्या लोकांत आसा. पूण आमी ताच्या मरणा वरवीं, ताच्या वेगळ्या सरा वरवीं दुखेस्त आसाव आनी देवच आमकां बुजोवन दिवन दी म्हूण आमी मागया आनी आमी सर सांगता म्हणया, सासणोचो विशय दी ताका येसुम्या, निरंतर प्रकाश ताचेर फांकोवन दी आनी समाधानान ताचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी सम्या मुखार दवरया. जीवदातार देवा, तुझ्या पुता जेजून आपल्या कश्ट मरणा आनी जिवनपणा वरवीं उगडापें केल्ल्या सोडणेचो गोठो शिकोवच्या पापसाहेबाक, सर्व गवळ्यांक, याजकांक, धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र सभेंत ही शिकवण फलदायक जावं म्हूण मागता. तुमची जाप बापा आमचे मागणें आयक. आमचे मागणें आयक. अमर देवा, तुझ्या वावरा शेतांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर्व आमच्या येसुच्या गवळ्यांक आनी याजकांक तुझ्या महिमेभरीत जिणयेंत वांटो लाभय. तुजे सांगाता तांणी ससनाक जियेशें कर म्हूण मागता. कुरपे दातारा, तुजेर भरवोसन आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या येसुचेक दिवन मरण पावल्ल्या आमच्या याजका नॉर्बर्ट डिसोजाचेर तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकय. ताचे सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता. बुजवण्याच्या बापा, याजक नॉर्बर्ट डिसोजा हाज्या मरणांतय दूख भोगच्या ताच्या भावाक, भयणीक, कुटुंबाक आनी ताणें सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा. तांचे सेवें रावून तांचे मागणें आयकून घे म्हणून मागता. धन्या देवा, आज मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणयेंत संतोष, मतीक समाधान दिवन तांकां तूं दोदोस बरीत कर म्हूण मागता.
मोगाळा बापा तुझे मुखार दवरलेली मागणी दयेन ऐकून घे. ताच्या संगत आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता. जें कितें आमकां आयच्या दिसा गरज आसा तें तुज्या कृपेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. Amen. पेज नंबर 106 C3. Unduway Bapa Dika Angkas Bir Muntarata Kudusku Angso Samarpita Disportuan Asmetaina Unduza Kuji Suci Walakas Hazrat Tachi Tachi Dar Badal Jini Amchi Garja Seva Salokachi Amisar Boyni Aya Amkansas Samarbita Bapa kami kamci terartuan sekerpici untungan Bapa Dika angkan skir memperata letuskus amso semerbita disportuan asmetaita. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाने आमच्या नेत्याच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर पदवेदार देवा नॉर्बर्ट तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो फोकाय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मोरोंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी समेस जियेवच्या ताणें एकल्यान आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. सुन्या जेजू तुझे मरण आम्ही समजता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या घुवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या याजका नॉर्बर्टाची काकुळट कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवान जुसे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूत, भाग्यवान विसेंत पेरेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाय. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचो बाबा सर्गींचा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगतिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमचे येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. पेज नंबर 180 D63.
व्हाड दोंगराच्या ह्या संभ्रमात कुटुंब जावन आमकां रुपांतर कर. आमी तुजी यात्रेक वर्सां पैण करता, पासयलेल्या गांवां कुशीन संपता. जिविताचे कोण तुजे दी आमकां, सर्गाराजाक वाट दाखय तूं आमकां. सुम्यातूनीच वाट बाचावेची, सेगी बापा थंय आमकां वरची. तुवें चलिल्ले वाटेन सुमकोन आदार आमकां दी तुज्या वांगडा. आमी तुजी यात्रेक वर्सां पैण करता, पासयलेल्या गांवां कुशीन संपता. जिविताचे कोण तुजे दी आमकां, सर्गाराजाक वाट दाखय तूं आमकां. आमी तुजी यात्रेक वर्सां पैण करता, पासयलेल्या गांवां कुशीन संपता. जिविताचे कोण तुजे दी आमकां, सर्गाराजाक वाट दाखय तूं आमकां. Page number 379, S20. जी
प्रार्थुया. बोधयाळ बापा नॉर्बर्ट, तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान शासनीक जिविताचें जेवण सबार पावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वसता आनी तेंच शासनीक जिवीत महिमेन ताका बोगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुजे लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवादीन बाप नॉर्बर्टाक श्रद्धांजली पेटयतात. बाप बाजील वास मडंतार फिरगजेचे विगार. हांव पुनः जिवनपणाने जीव जो कोण म्हाका सत्म दिता तो मरा जाल्यार जी येतलो. ही सुमयेची उतरां जो हांव जावास्वारी क्रांतली त्यात सुमयाचेर पातयेवन पातयेन दवरलो विश्वासी साखर फादर नॉर्बर्ट आज ससनाच्या त्या इनामाक बायसन गेला. जीनभर सुम्या खातीर कोसून आतां ससनाच्या पयनाक बायस सरोन गेल्ल्या मानदी बाप नॉर्बर्ट सोज बापांक मंगळूर दियेसीस्थावन मोगाची भक्तीची श्रद्धांजली. ताचे जनान पुत्तुरांत 1920 आनी 6 इस्वेंत ऑगस्टाची 2 तारीख. जनवयाच्या ग्रंथान आवसवा 4-8वी वळ निष्कळंक जिवितस म्हातारी प्राय. ह्या म्हयन्यांत 9 आनी 6 वर्सां 96 इयर्स सोमताना सुम्यान ताका जनवयाच्या ग्रंथान बरयल्ले बरी आवसवर 3 पयली वळ आपणा सवे आसूंक योग्य म्हूण ताका दिसोन आयलें. उगडापण ग्रंथान बरयल्लीं उतरां अशीं आसात. सुम्या ते मरण पावलेलीं बागी वय तांच्या कश्टां वावटितावन तांकां सुटका लाभतेली कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांच्यो सवय आसतल्यो. देवादीन फादर नॉर्बर्ट असो बापूय देवादीन बाजी लिगोरी सोजू आनी आवय देवादीन पियात कात्रीन सोज हांकां 7 जाणां भुरगीं. देवादीन एडवर्ड डिसोजा, देवादीन स्टॅनी डिसोजा, देवादीन लेनी डिसोजा आनी आतां देवादीन फादर नॉर्बर्ट डिसोजा आनी हिल्डा डिसोजा, फादर क्लिफर्ड डिसोजा आनी देवादीन डॉरोथी डिसोजा. पुत्तूर फिरगेजेंत येळमडी म्हणले गेले. प्रॉविडन्स म्हणले नांवार तांच्या नांवार दीक घर आनी घराणें. तांच्या घरा सगळीं हांवकार रावून सोम्याक समर्पीत जिणी जियेल्ली ती. फादर क्लिफर्ड आनी टिचर हिल्डा ही दोगां आमच्या मदें आसात. हांकां दोगांयकी आमी बुजोवन पाठयता. हिल्डा PT टिचर जावन सेंट विक्टर हायस्कुलांत सेवा दिवन निवृत्त जाल्ली. देवादीन दोरेत ती सरकारी हुद्द्यार आसून तहसीलदार ग्रेडीन निवृत्त जाल्ली. मलगोड येडयाबू घरा लागीं आंगड दवरून वेव्हार चलयतालो. तांणी सकरच्या पुत्तूरच्या नावाडी कापयेपिट्याक तांच्या आंगाड बारीस नांवाडली. हांचे कुटाम दान धर्माक नांवाडिल्लें. बापूय लिवगराम इस्कॉलाचो मास्टर जावन वावुरलो. अशें तांच्या प्रॉविडन्साक देव दिता म्हणलें तें नांव सारकें. त्या नांवा सारकी तांच्या घराक गेल्लो गरजेवंत कुमो घेनासतना पाटी येनातलो. आदी हांव पणजे आसतना म्हाकाय जायतो पाठिंबो ह्या कुटुंबान दिल्लो आसा. असल्या शिस्तेच्या आनी देवबिरांतीच्या कुटुंबांत जल्मोवन वाडिल्लो फादर नब्बी ताच्या जिवनांत शिस्तेचो शिपाय जावनूच उरलो. ह्या उतर प्रायर ताच्या घरा गेल्यार ताचें टायम टेबल वेळा प्रमाणेच आसलें. मागणी, ब्रिवेरी, तेर्स, जेवण आनी वेळार न्हिदचें हें सारकें तो पाळटालो म्हूण हांवें आयकल्लें आसा. तो
तो आसले फिरगज आनी शिस्त हाडूंक तो वावुरलो देखून तो लोकां मोगाळ सगळ्यान जाल्लो जाल्यार थोड्यांक म्हणी ताची शिस्त थोडे पटी ती केसे कस जाताली ताचे मागणे वेळा वेळा प्रमाणे ब्रिवेरी पेर्स अत्मीक वसाप सादें जेवण सादी साल सादें नेसान एका म्हत्वाची भाशेन तो जियेलो अखेर म्हणसरी हामाल जावं दुरापान जावं खंयचीच वायट संवय ताका नातिल्ली तो कितेंच तसलें आपडचो येना शिदा मनीस मस्को घालून ताका कळचें ना कुंभसारींत आमच्या पात्रोन जुआ मरी वियांनी बरी लांब आवदेक तो बसतालो केन्नाय कुंभसारांक तयार पयशिल्ल्या हळडेच्या फिरगजांक आपयल्यार बासार येवन कुंभसारींक तो कुमो करतालो सोंपल्या करज माती कुंभसारांक सबारगडे ताणें सेवा दिल्या वर्ड्सवर्थ सांगता द बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मॅन्स लायफ इज लिटल नेमलेस अनरिमेंबर्ड ॲक्ट्स ऑफ कायंडनेस अँड लव दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक ताणें दिल्ली कुंभोक ती गुटाचित्त जावन उरली ताणें ताका जावन कितेंच करशिल्लें ना ताणें कितेंच पूल जावन दवरलें ना ताची याजाकी दिक्षा 1954 इस्वेंत एप्रील 6 तारखेर जाल्ली बेळमान पेजार किरें रुजाय 6 विगार जावन वावुरलो 1 वर्स मोगार नाडी वावुरला 8 वर्सां निर्काण विगार 1 वर्स बचपे विगार 8 वर्सां पेर्नाळ विगार 8 वर्सां पेजार विगार आनी विगारवार त्या वेळार ताणें तोकोरी गज बांदली मागीर 7 वर्सां आंजेलोर विगार निमाणे 5 वर्सां उजिरे विगार उपरांत निवृत्त 2002 इस्वेंत तो निवृत्त याजकांच्या घरा वचून रावलो सर फिरगजांनी ताचे तांकी वर्तें तो वावुरला पेर्नाळ तोकूर आंजेलोर 3 इगोजो ताणें बांदिल्ल्यो पेर्नाळांत अत्यंत चड लोकां मोगाळ तो आसुल्लो पेर्नाळ इगर्ज इस्कोला बांदप नाल्ला तोट आनी उदकाची बांयची वेवस्था सगळी ताणें केल्ली विशेश जावन देव आपण्या मस्त प्रोत्साह दिल्लो कालच्या मेयांत हे इगर्जेच्या एका जुबलेवाक कार्याळ कार्याळ ताणें भाग घेतिल्लो जुबलेवाक ताच्या काळार जाल्ले याजाक धर्मिस्त्रियो सगळीं ताका हाजर जावन ताका मेळिल्ली म्हूण आयकल्लें उजिरेंत इस्कोल बांदपाचें विस्तारपण गांठी तोर आनी पागोर ताणें केल्लो परस ऑगस्ट 2 तारखेर 94 वर्सां सोबोच्या जल्मा दिसा त्या संदर्भात तो आसले फिरगजन जावन जायतो लोक ताका भेटोवंक आयिल्लो 9 वर्सां तरी देवान ताका बरी भलायकी दिल्ली डायबिटीज जावं ब्लड प्रेशर जावं कोलेस्ट्रॉल जावं काळजा पिडा जावं कितेंच ताका नातिल्ली नीट तो चलतालो बेत धरिल्लें ना कार्यांक हजर जातालो आत्मीक सेवा दिवचो अजून मोती चुरूक आसुल्लो तीर सारकें आसुल्लो व्यक्ती तो काल म्हणसरी सदां मिसाक कांतारां ताणें शिकयिल्लीं आसात म्हयन्याक 1 फावटी पुत्तूर भयणीक भेट दिवन फादर क्लिफर्ड आनी फादर नॉर्बर्टान वेचें आसलें तांच्या घरच्या कारार 8:45 वरार दोगी बाबाव पाद्र्याप सांगाता सुटले सांगाता तांच्याच घरच्या पुता भाशेन तांणी पळोवच्या विवियान फादर हेनरी कास्तेलिनचो बासोतो आनी ताची भयण रोशनाची सिस्टर युला ती आसली सोम्याच्या हातांत समर्पिल्लो ताचो जीव मानी उतरता आसतना खेळण्यो आयिल्ल्यो बरी जाल्यो पात्र वासपत्रेक पावता पावता ताणें प्राण सोडिल्लो इर्विंग बर्लिन सांगता द सॉंग इज एंडेड बट द मेलडी लिंगर्स ऑन ताचें बरेंपण पळयिल्लें आमी इतलो लोक हांगाच हजर जाल्या 100 वयर याजाक ह्या वावराच्या दिसा हजर जाल्या फादर नॉर्बर्ट सर्गी वाटेक भयण करून गेला रवींद्रनाथ टागोरान सांगचे प्रमाणे डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विश इन द लायट
It is putting out the lamp because the dawn has come. Father Cliffordak, Hilda Bayek, Vivek, आणि सोर ताच्या मोगाच्या आमी बुजयता आनी तुमचेर देवाचें आशिर्वादां आनी हें दूख सोसूंक बळ मागता तुमकां दोगांयकी आमी बळ भलायकी मागता. सांबाळा तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रान आवसो 4, 7 आनी 8 वळ. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नित्यवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. आतां तो मुकूट घेवन आमचो बाप नॉर्बर्ट भायर सरून गेला. खालील जिब्राना सांगचे प्रमाणे फॉर लायफ अँड डेथ आर वन, इवन एज द रिवर अँड द सी आर वन. त्या जिवाच्या विस्तार सागोरांत सोम्या संगी एकवटूंक तो गेला. मोगाळ फादर नोब्बी, तुमकां आमी देव बरें म्हणटा. तुमकां आपूण येदोळ सांबाळलो तोचो सोमी जेजू तुमी गेल्ली खंयचीय सुखी आसल्यार बोगसून ताणें तयार दवरलेलें सर्गीचें इनाम आनी निरंतर शांती लाभो दी म्हूण मागता. सकळ आमी सांगाता म्हणया सस्तुदा विशय दी ताका येसुम्या निरंतर पक्का आसताचेर फाकय समाधान विशय घेवन दी. आमीन. म्हज्या पडतीन आमच्या DSSच्या पडतीन हांगासर आजारासच्या चान्सलर बाप आनी समेस्त याजकाच्या नांवान फादर नोब्बी हाच्या कुटुंबाक आमी बुजावण पटयता आनी तशेंच तांच्या फुडल्या जिवितांत देवाचो आदार तो मागून धाडून दिवून मागता. आयच्या दिसा हांव उपकार बावडटां प्रवचन केल्ल्या फादर विल्यम मेनेझस असो, श्रद्धांजली दिल्ल्या फादर बेजिल वास असो आनी आमच्या सांगाता ह्या मिसाक आनी सेरेमनी गाजाचोवच्या उडपी देशच्या गोळी अपाचो बिशप जेराल्ड हांसो, ह्या फिरग्युसो विगार फादर रॉक डेसा आनी हांगा सहाय्यक विगारांचो मलगडे याजकांच्या घरा तांची जतन घेतल्या फादर रुपेश टावरसो आनी सांत अंतोन नासऱ्याचो डिरेक्टर फादर JB क्रास्ता सहाय्यक डिरेक्टर फादर लॅरी आनी तांकां कुमक करच्या इतर सांद्यांचो हांव उपकार बावडटां. फादर नॉर्बर्ट आमकां सर्वांक कुडींत सोडून गेला तरी मागण्यांत खंडीत ताणें तो आमकां सोडिना म्हणल्यार आमची पातयणी हे दोळस आमी तें आयकलां. सुमी ताका आदार दिवन दी आनी ताका ताच्या राजांत घेवन दी म्हणून म्हजें मागणें. तुमकां समेस्तांक ह्या सेरेमनीक हजर आशिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी मुखले रीत चलोवया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडतेच्या साली प्रमाणे पाळतना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थया. ह्या आमच्या यासक भावाची आमी मातयेक लायता ते विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूंक आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवंक. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगत ताका पावोसांव. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या स्वागत देवून परमेश्वरा आदितो करा. तुका आपयलो जेजू
स्कोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फादर. भोदयाळ बापा, आमच्या भावा ह्यास कसो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यानी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुना आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवसता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुळतेन मानून घे. तुज्या यासका नॉर्बर्टाक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिसें कर. अशें क्रिस्त सवें पावन तुजे संगता आनी आमच्या भावा यासका बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. देव तुका वैकुंठाक घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सैगीच्या जेरुसल्या शेरा व्हरून पावों तंबाचे सुवाते हांव मेळटा.
सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता तसे जरी कुडीने केपून ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फंडान तुझ्या साकराक याजक नॉर्बर्ट डिसोजा शांत विषय मेळो तूं समचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा सो सासनाक मरचो ना लाजरसच्या पंडार रडलोय सुमया आमचे दुकां पुसून काडे तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या भावा याजकाक ससनेक जिवीत दी आपले पाप सोराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भावाक तुज्या रासांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत ताका एकठांय कर आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाच्या बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी सोमयान शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया Hallelujah.
Surga muje senggi tu astolo Surga muje senggi tu astolo Segar muje senggi tu astolo Surga muje senggi tu astolo Surga muje senggi tu astolo Surga muje senggi tu astolo